आयतारा तुवें पेडणे हांगसर नव्यान प्रवेश घेतिल्ल्या प्रशिक्षणार्थी खातीर ITI प्रेरणा कार्यावळ आयोजीत केल्ली। ह्या सुवाळ्याक पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकर, मांद्रेचे आमदार सोपटे आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले। मोपा जो नव्यान विमानतळ जाता थंय पयलीं पेडणेकारांक जॉब दितले म्हण ह्या वेळार पर्यटन मंत्री आजगांवकरान पेडणेच्या जनतेक आश्वासन दिलां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। तुम्ही तयार जात आता म्हाका दिसता फ्रिजाचे कोर्स तयार जावपाचे, दुसरें तुजे एअर कंडिशनाचे जावपाचे। भुरगे आमकां जाय की मोपा तुमकां थंय नोकरी दिना हांव पळयता, कांय भिवपाची गरज ना। तुमी तयार जावपाची गरज आसा, कारण पेडण्या म्हणटे पयले प्रिफरन्स दिल्या। पेडण्या म्हाका दिसता की अशे जे कोर्स तयार जाल्ले आनी ट्रेन जाल्ले भुरगे समज फाल्यां आमकां दिसीत तो बेकार उरचो ना। आनी आमी ते मोपा जो एअरपोर्ट जाला तो बेश्टो जावन थंय तो आमच्या खातीर जाल्लो आनी पेडणेकारांक पयले प्रिफरन्स दिला आनी थंय कोणें मस्ती करी समज घेयना म्हणून ताका बाबू आजगांवकर हाडून दिलो। कांय भिवूं कारण हो मोपा एअरपोर्टूच आमी तेजे खातीर हाडला, आमचे बेकारी खातीर। मोपा एअरपोर्ट समज तो एडवांटेज आमकां समज मेळना, मोपा कित्याक जाय आमकां? आमच्या भुरग्यांक समज सवलत मेळना जाल्यार। आनी पयरच्या असेंब्लीन सीएमान सारकें क्लियर केलां की पेडणेकारांक पयले प्रिफरन्स म्हणून, हेजे भितर डावट धरपाचें ना। तेजे खातीर आमी सगळे एकठांय जावपाची गरज आसा। लोकांनी सांगपाक जाय बाबू आपूण हो पळय ट्रेन जाला मोपा खातीर आनी आपल्याक नोकरी ना म्हणून हांव पळयतां। हेजे खातीर अशें ट्रेन जाय आनी म्हाका क्वेश्चन करात की बाबू अशें अशें आतां कितें करया तें सांग। ह्या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट जे आसात ह्या माध्यमातून इवन 8वी पास जाल्लो भुरगो एक बरो एंटरप्रेन्युअर सुद्धा जाऊ शकता, म्हणजे मालकय खंय तरी जाऊ शकता। ह्या आमच्या ITI पेडणे म्हणटा पळय हातून 60 वेगवेगळे ट्रेनिंग शिक्षण दिले गेले होता आणि जेणेकरून आमच्या लागींच्यो ज्यो इंडस्ट्रियल इस्टेटी जे आसात त्या इंडस्ट्रियल इस्टेटी तुमची व्यवस्थाय केल्ली आसा ट्रेनिंग म्हणून, ज्याच्या माध्यमातून तुमकां स्टायपनय दिले गेले वता आणि सरकाराच्या माध्यमातून आणखी तुमकां आर्थिक तरतुदी केल्ली आसा। पण तुम्ही नोकऱ्या फाटल्यान धांवू नाकात, पयली धांवात शिक्षणा फाटल्यान। शिक्षणा फाटल्यान पयली धांवात, बरें शिक्षण घेयात, बरे ट्रेनी तयार जायात, तुमचे फाटल्यान नोकरी धांवतली आणि तुमचे फाटल्यान पयसो धांवतलो।